खबरो गोयचे मायनिंग सध्या सुरू जावपाची शक्यताय ना। सीसीचो सुप्रीम कोर्टान रिपोर्ट। सरकार सगळे कोफुसाव निस्तार मेरेन मायनिंग बंद। लिजाच्या वाठार मिनाची मर्यादा थारावची। सीसीची शिफारस 3 महिन्या भितर दिवचो पडटलो सरकाराक रिपोर्ट। गोयच्या मायनिंगाचेर परत जानेराच्या दुसऱ्या सप्तकांत सुनावणी। शुक्रारा युक्तिवाद जालोच ना। कोर्ट परत बसतले तेन्ना खंडपीठूय बदलपाची शक्यताय। मल्टीब्रँड रिटेलाक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यताय। मायावतीचो बसपा आणि सपान लायलो हातभार। अण्णाद्रमुकाचो थाराव 123-109 मतांनी मारलो भायर। एफडीआयचो बॉल राज्याच्या कोर्टात। पर्यटन खात्याचे जमनी वयली अतिक्रमणां उडयतले मोडून। पर्यटन मंत्री दिलीप कुरुळेकराची घोषणा। कोल्वेच्यान मोहीम सुरू। पर्यटकां खातीर जीटीडीसीचे क्लब गोवा कार्ड बिलांनी मेळटली सूट। आणि मुरगांव किल्लो 19 डिसेंबरासावन पर्यटकां खातीर उक्तो। सरकाराचो निर्णय। दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी एनडी अगरवालान केली किल्ल्याची पळोवणी। मुक्ती दिसा उबयतले तिरंगो। खबर विस्तारान गोयचे मायनिंग सध्या सुरू जावपाची शक्यताय ना। सीईसीन शुक्रारा सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दिवन ही गजाल स्पष्ट केली। सगळे कोफुसाव निस्तार मेरेन मायनिंग सुरू करूंक दिवचे न्ही। बेकायदेशीर मायनिंगान घुसपल्ल्या लिजिंग मायनिंग करपाक दिवची न्ही। ईआयए केल्या बगर खण सुरू करूंक दिवची न्ही। प्रत्येक लीज सुवाती वयल्यान चडान चड कितले मीन काडू येता तशेंच प्रत्येक तालुक्यान मिनाचे प्रमाण थारावचें अशो खर शिफारसी सीईसीन केल्यात। 42 लीज बेकायदेशीर रितीन कडोन केले आसत जाल्यार ते चालू करूंक दिवचे न्ही अशें सीईसीन म्हळां। सीईसीच्यो सुचोवण्यो अभयारण्य वाठारांतल्यो 19 खणी सुरू करूंक दिवच्यो न्ही। अभयारण्याच्या 1 किलोमीटर क्षेत्रांतल्यो 23 खणी सुरू करच्यो न्ही। केंद्रीय पर्यावरण आनी रान मंत्रालयान अभयारण्याच्या 10 किलोमीटर क्षेत्रांत 120 खणींक दिल्ल्या पर्यावरण दाखल्याची केस नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ स्टँडिंग कमिटी मुखार हाडची। खणींचो पर्यावरणाचेर जाल्ल्या परिणामाचो अभ्यास करपाचें काम MOEF दक्षिण भाग बेंगळुराक दिवचो। MOEFन खणी पासून अभयारण्याचें अंतर पर्यावरण दाखल्यान आशिल्ल्या रान वाठाराची सद्याची परिस्थिती तपासची। हो रिपोर्ट आयल्या उपरांतच एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवची, तो मेरेन सगळी स्थगीत। एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळो मेरेन मायनिंग बंद। गोयच्या मुखेल सचिवाच्या फुडारपणा खाला एक कमिटी नेमची। कमिटीन मिनेरांनी कितलो रिटर्न्स भरला ताची चवकशी करची। 3 म्हयन्या भितर कमिटीन रिपोर्ट दिवचो। रूल 37 पोट कलम 1 MCR चे उल्लंघन करपी खणींक परवानगी नकारू येता। कमिटीच्या मुखेल्यान प्रत्येक म्हयन्याक कारवाय रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक दिवचो। खनिजाच्या स्टोरेज, येरादारी आनी शिपिंगा खातीर सरकारान नेम अधिसूचित करचे, तो मेरेन मायनिंगाक मान्यताय दिवची न्ही। 2005-6च्यान कायदेशीर रितीन उत्खनन जाल्ल्या खनिजाची म्हायती लिजा प्रमाण सरकारान मेळोवची। हो रिपोर्ट 3 म्हयन्या भितर दिवचो। अधिकारिणीच्या मान्यताये बगर आनी कोर्टाच्या आदेशा बगर डम्साक हात लावप ना। सुप्रीम कोर्टान स्थापन केल्ले कमिटी वरवीं गोयच्या सगळ्या मायनिंग लिजांचो सर्वे करचो आनी लिजाचो आवाठ थारावचो। दोशी लीज रद्द करप आनी दोशी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करप। मायनिंगाच्या परिणामाचेर मॅक्रोस्तरीय एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करपाचो देहरादूनच्या ICFREक निर्देश दिव येता। कंडोनेशन ऑफ डिलेत सांपडिल्ल्या अधिकाऱ्यांक सुप्रीम कोर्टा सामकार दवरचो आनी 42 खणींक मायनिंग करपाक दिवचे न्ही। गोयच्या मायनिंगाचेर परत जानेराच्या दुसऱ्या सप्तकांत सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा। हे केसीचेर शुक्रारा युक्तिवाद जालो ना। ही केस घेवन कोर्ट परत बसतले तेन्ना खंडपीठय बदलपाची शक्यताय आसा। ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश घाडी।
मल्टीब्रँड रिटेलाक निमणे संसदेच्या दोन्ही सभाकारांची मान्यताय मिळली. मायावतीचो बसपा आणि मुलायमाच्या सपान हातभार लायिल्ल्यान शुक्रारा एफडीआय आडचो थाराव राज्यसभेन भायर मारलो. एफडीआयचे बाजून 123 जाल्यार 8 109 मतां पडली. थाराव पास करपाक 118 मतां जाय आशिल्ली. केंद्र सरकारान कायदो पास केलो तरी एफडीआयक मान्यताय दिवची काय ना हाचे स्वातंत्र्य राज्याक आसा. हाका लागून एफडीआयचो बॉल आता राज्याच्या कोर्टान पावला. They lost in the Lok Sabha, they made the allegations. They have lost in the Rajya Sabha and they are making these allegations. This was a rejection of the politics of the BJP. I have said so. I have said so from the beginning that this is nothing but politics. There was no issue of FDI because FDI has been left to the states. And if there was anything left in this debate, it was pure politics. इन लोगों ने जनता को धोखा दिया है और कांग्रेस को और एक बार मौका दिया है. इसलिए जब भी मौका आएगा जनता इनको सबक सिखाएगा. मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी इश्यू जनता के पास जाएगा जनता सरकार का जो निर्णय को विरोध करेंगे और इसको सबक सिखाएंगे. This is not the end. This is only the beginning, or this is the beginning of the end for this government. The government, when it knows it doesn't have, it's a minority government. The people of India are watching. They'll be so ruthlessly punish the Congress party after this. घेऊया एक विसव.